नमस्कार. कोंकणी समाजाक आपल्या कर्तुबाचो आनी खाशेले अस्मितायेचो दिश्टावो घडोवचे पासत जाणें 2500 वर्सांचो इतिहास अभ्यासलो. कोंकणी ही स्वतंत्र भास म्हणून पटोवन दिवचे खातीर 4 तपां कश्ट करून कोंकणी भाशेची वडवीक संवसारार पावोवचे पासत आपली जीण झरयली. त्या भाशाभिमानी, इतिहास संशोधक, भाशा पंडीत, तत्वगिन्यानी, भाशाभिमानी, स्वाभिमानी मनशाक म्हजो सलाम. कोणें ताका कोंकणी भाशेचो युगपुरुश म्हळा. कोणें ताका कोंकणी चळवळीचो भिष्माचार्य म्हळा. कोणें ताका कोंकणी समाजांत प्राण फुंकपी धन्वंतरी म्हळा. कोणें ताका कोंकणीचो महापुरूश म्हळा. कोणें ताका आधुनीक साहित्याचो कुळपुरूश म्हळा. त्या वामन रघुनाथ वर्दे वालावलेकर हांच्या जयंती. तांच्या स्फूर्तवंत वावरांतल्यान कोंकणी चळवळीक वावुरप्यांच्यो समर्थ पिळग्यो मेळ्ळ्यो आनी आमच्या पुरसा आमकां पाव आमचें बरें जावं म्हण अशा उतरांनी लोककवी मनोहरराय सरदेसाय हांणी तांचे खातीर पुरुशसूक्त गायलें. त्या शणै गोंयबाब हांचो जल्मदीस हो खरे अर्थी आधुनीक कोंकणी चळवळीच्या मुळावणाचो दीस. समेस्त कोंकणी समाजाक परबीं. शणै गोंयबाब हांचो जल्म 1877 म्हळ्यारच तांच्या जल्माक 143 वर्सां उलगल्यांत. 1946 वर्साक शणै गोंयबाब संवसाराक अंतरले त्या घडणुकेक आतां 74 वर्सां भरल्यांत. 1894 वर्साक शणै गोंयबाब आपल्या बापोलिया वांगडा मुंबय रावंक गेले आनी त्या उपरांत कांय वर्सांनी तांणी कोंकणीची सेवा करूंक सुरवात केली अशें गृहीत धरलें जाल्यार ताकाय आतां 75 ते 125 वर्सांचो काळ चल्ला. शणै गोंयबाबांचो कार्यकाळ हे खंयच्याय परिस्थितींत आयच्या काळा कडेन तुलने भायलो. शणै गोंयबाबांच्या कार्यकाळांत कोंकणीची संघटना नाशिल्ली. एकला चलो रे ही परिस्थिती. काळ कोंकणीक प्रतिकूल. ज्या वाठारांत रावन कोंकणीचो पाखो घेता तो दुस्मानाचो वाठार. भोंवतणी उणी दुणी काडपी आपलेच लोक. संदर्भा खातीर कसलेंच लिखीत साहित्य उपलब्ध ना. पावलां कणकणी आनी खिणा खिणाक कोंकणींत हें ना तें ना ही इणसावणी. सांगाताक आदर तर नाच, वयल्यान पावला पावलार नखलामी करपी चड. खंयच्याय भाशीक समाजाक ताचो इतिहास जाणा जावप खूब गरजेचें. भाशेवेल्यान त्या समाजाचो बुद्धीक पावंडो समजता. भाशेक लागून समाज संघटीत उरता. त्या खातीर आसा तो लोटको इतिहास मानून घेवप शणै गोंयबाबांच्या रक्तांत नाशिल्लें. आयज आमी भोवतेक वेळाचेर कोणाच्या तरी प्रभावांत येवन कुड्डेपणी फटीचो इतिहास खरो मानतात आनी तितल्याच कुड्डेपणान ताचो प्रचार आनी प्रसार करतात. शणै गोंयबाबान कोंकणी समाजाचो खरो इतिहास संवसाराक दाखोवन दिलो. हो इतिहास अभ्यासक्रमांतल्यान फुडले पिळगे मेरेन पावपाची आयज गरज आसा. आमी बाबत कोळा न्हय म्हणपाचो दिश्टावो तेन्नाच कोंकणी समाजाक फुडले पिळगेक जावंक पावतलो. कोणाची खुशामत करप हें शणै गोंयबाबांक केन्ना मानवलें ना. स्वाभिमाना खातीर बऱ्या पगाराची नोकरी सोडून पुराय जीण कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर दिवपी महापुरूश तो. आयज स्वताचो स्वार्थ सादपा खातीर कोंकणी समाज कितल्योश्योच तडजोडी करतना दिश्टी पडटा. तो राजकारण्याच्या भकीक पडिल्लो पळोवंक मेळटा. हें प्रमाण अल्प आसा आनी दरेका भाशीक समाजांत अशे आडवाद आसतलेच हें मानून चल्ले जाल्यारय शणै गोंयबाबांचो काळ, तांची स्वाभिमानी मानी वृत्ती आनी आयचो समाज हांची वळख आमकां घडटा. आयज कोंकणी शिक्षण KG ते PG मेरेन पावलां. पूण ताची बुन्याद शणै गोंयबाबांनी 100 वर्सां आदीं घाल्ली. 1920 ते 1937 ह्या काळांत तांणी गोंयकार हिंदू सभेंत आनी गोमंतक हिंदू विद्यार्थी मंडळांत केल्ली उलोवपां ताची गवाय आसात. आयज गोंयच्या मुळाव्या पांवड्यार मराठी आनी इंग्लीश माध्यमाचो प्रभाव पळयल्यार शणै गोंयबाबांची भुमिका आमकां समजली ना आनी आयजय ती आमी समजूंक पावले ना अशें खंतीन म्हणचें पडटा. कोंकणी समाजांत खेरीतपणान राजकारणांत आयज हांव सांगतां तूं आयक ही वृत्ती दिसून येता. शणै गोंयबाब हाचे नेमके उलटे उलयताले. ते सदांच सांगताले, म्हज्या आनी तुमच्या मनाची फटवण करूंक हांवें तुमकां नाका जाल्ल्यो फटाशी सांगूंक नात. म्हजी दरेकली म्हणणी तुमी तुमच्या बुद्धीचे साणीर घासून पळयात आनी कसाक लागल्यार घेयात. आमची सामाजीक वा राजकीय नितीमुल्यां अजून बदलूंक ना म्हणपाची गवाय आमकां शणै गोंयबाबांच्या लेखनांत मेळटा. तांणी म्हणिल्लें जें आयजूय तंतोतंत लागू पडटा. तांणी म्हणिल्लें, आमी फकत आतांचो काळ, आतांची घटकाच पळयतात. आज आमी सगळे तरेन खांकनवाळ जाल्यात. देखून आमचे भाग्यवंत पुर्वजूय तशेच आसले अशें आमकां दिसता. आमी वर्तमानावेल्यान भुतकाळ पारखतात. आज राजकारण, धर्मकारण, भासकारण
हातूंत आमी सुतकी जाल्यात. आमी पेल्यान रावन कोणाक आफड नासतना हेर लोक कितें करतात तें मोन्यांनी पळयतात आनी तांगेल्या बंदेपणांत वावुरतात. आमकां उंच हावेसाची देख मेळना. निखट्या बंदेपणांतच दीस काडूंक आमी जल्मा आयल्यात आनी सासणां आमकां अशेच तरेन वाचूंक जाय अशी साप उणाक आनी हीन भावना आमच्या मनाची जाल्या. आज कोंकणी राज्यांत कोंकणी खातीर लडटना येवपी आव्हानां पळयल्यार शणै गोंयबाबांक खंयच्या परिस्थितीक तोंड दिवचें पडलां आसतलें हाची आमच्यांनी कल्पना करूं येता. गोंयच्या मुक्ती उपरांत उप्रासूं येता अशा सगळ्या परिस्थितींचो दिश्टावो शणै गोंयबाबांक आदींच जाल्लो. कोंकणी समाजाची मानसिकताय ते जाणा आशिल्ले. जनमत कौला सारकी परिस्थिती उप्रासूं येता म्हणपाचें तांच्या तल्लक बुद्दीन तेन्नाच तेळिल्लें. मराठण्यांक गोंय दसोवन मराठ्यांचें आनी मराठी भाशेचें चेपण आपल्याल्या माथ्यार घेवचें आनी अडेचें मराठी म्हणून सासणां बंदेपणांत काडचीं अशें गोंयकार चिंत्तलो म्हणपाचें तांणी आदींच बरोवन दवरिल्लें. तांणी म्हणिल्लें, येन्नादर आमी देवनागरी लिपी लागीं करुया, नाजाल्यार आमी फाटीं उरतले. हांवें म्हगेलें मत तुमच्या मुखार मांडलां तातूंत म्हगेलो हटवाद ना. तुमकां 10 जाणांक जें मानता तेंच तुमी करात, पूण कोंकणी भास एकरूपी जावन ती व्हडविकेक हाडात. शणै गोंयबाबांचो लिपीवादाचो हुस्को आजूय आमकां पिट्टा आनी कोंकणीच्या उदरगतीक मारक थारता. कोंकणी समाजाच्या एकजुटीक तो आडखळ थारता. शणै गोंयबाबांनी कोंकणी जें ना तें निर्मिलें. काळ बदलता तशें शणै गोंयबाबा कडच्यान स्फूर्त घेवन फुडल्या पिळग्यांनी त्या होमखणांत आपल्या कुवते प्रमाण समिधा घाल्यो. आयजूय ती परंपरा मुखार वता. सिनेमा, संगीत, शिक्षण, साहित्य आदी वांगडाच तंत्रगिन्यानाच्या बाबतींतय आज कोंकणी संवसारांतल्या हेर भासांवरीच प्रगत जायत आसा. शणै गोंयबाबान पळयिल्लें गोड गोंयचें सपन, सुंदर गोंयचें सपन आमी साकारपाक जाय. आमच्या मदल्या मतभेदांक लागून आमचें गोड गोंय तिखट जावचें ना आनी सुंदर गोंय विद्रूप जावचें ना ही जतनाय आमी घेवंक जाय. तीच शणै गोंयबाबांक खरी आर्गां थारतली. देव बरें करूं. नमस्कार. आधुनिक कोंकणी साहित्याचे जनक जांचें मूळ नांव वामन रघुनाथ वर्देवारावलीकर हांचो जल्म 23 जून 1877 वर्सा डिचोली गोंय हांगा जालो. तांचें नांव जरी वामन असलें तरी शणै गोंयबाब ह्या नांवानच ते आख्खें गोंयभरच न्हय तर संवसारभर नामनेक पावले. कोंकणी भाशेचो साक्षात्कार तांकां कसो जालो हाचें एक उदाहरण. तांणी स्वता बरयल्लें राज्याभिशेक हे पयलें मराठी नाटक अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांकां दाखयलें. नाटक जरी बरें असलें तरी भाशा कृत्रीम आनी अस्वाभावीक दिसता. हो अण्णासाहेबाचो शेरो आयकून आपली आवयभास कोंकणी विशयीची तांची अस्मिताय उसळून आयली. मागीर कोंकणी भाशेचो अभ्यास आनी सांस्कृतीक वारशाचो सोद घेवचे कार्याक तांणी आपल्याक ओपून घेतलें. लुसियस ब्रुनिया ह्या जर्मन वेवसाय संस्थेत थोडीं वर्सां उच्च पदाचेर काम केले उपरांत तांणी ह्या नोकरेचो राजिनामो दिलो आनी कोंकणी भाशा आनी साहित्याच्या उदरगती खातीर सलग 2 दशकां मोलादीक वावर केलो. शणै गोंयबाब हांणी कथा, नाटक, बाल साहित्य, इतिहास, चरित्र, संशोधन, अणकार अशा तरेकवार विशयां भरगच्च आनी दर्जेदार लेखन केल्लें आसा. भुरग्यालो इश्ट ह्या पुस्तकांतल्यान कोंकणी विशींचें प्रेम आनी अभिमान जागोवपाचो तांचो दृश्टिकोन दिसून येता. गोमंतक संसद हे तरेकवार काण्यांच्या झेल्यांतल्यान जिवनावश्यक तत्वज्ञान प्रकट जाता. संसार बुट्टी ह्या कादंबरीचें स्वरूप महाकाव्य सदृश्य आसून तातूंत जागतीक श्रेष्ठ धर्मग्रंथांच्या विचारांचे आनी मतांचे सार दिसून येता. तशेंच कोंकणी भाशेचें जैत, मोगाचें लग्न, कोंकणी व्याकरण, कोंकणी पयलें पुस्तक, पुण्यात्म राम कामती, भुरग्यालें नादशास्त्र, भुरग्यालें व्याकरण, आबे फारी, जिलबा राणे अशा तरेकवार साहित्यांतल्यान विविध आयामाचे आनी कोंकणी विशयीच्या अभिमानाचें दर्शन घडटा. तशेंच गोंय भायले वस्ते संबंदान तांची 5 व्याख्यानां गोंयकारांची गोंया भायली वस्ती ह्या नांवान प्रसिद्ध आसात. कोंकणी भाशेचें जैत ह्या संशोधनपर ग्रंथांत कोंकणी ही स्वतंत्र भास आसून ती मराठीची बोली न्ही हे पुराव्या सयत मांडिल्लें आसा. कांय इतिहासीक कारणाक लागून कोंकणी भास फाटीं उरल्या म्हणून तयार मराठी भास आमची भास जायना. कोंकणी लोक कोकणांतलो
घाटावयलो न्हय, मुंबय ते मंगळूर मेरेन शेकांत शेक पातळिल्ली कोकणपट्टी ही आमची हक्काची सुवात. ह्या पट्टेची निजाची भास कोंकणीच, मराठी न्हयच न्हय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. तांणी सुमार 22 पुस्तकां देवनागरीत, 11 पुस्तकां रोमी लिपीत बरयल्लीं आसात. ते भायर इंग्लीश आनी पोर्तुगीज भाशेंतय तांचें लिखाण आसा. शिवाय स्वयंसेवक ह्या अंकात छापून आयिल्ल्यो म्हजी बा खंय गेली, वासू शेणिल्ले पोपाय, बाबू मामालो पणस ह्यो काणयोय कोंकणी लोकांच्या मनार छाप घालून गेल्यात. 23 जून 2002 हे वर्स शेणै गोंयबाच्या 125व्या जयंतीचें वर्स. हें वर्स कोंकणी मोगी आनी गोंय सरकार आनी अस्मिताय वर्स म्हूण आख्खें गोंयभर मोठ्या दबाज्यान मनयलें. कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव हे कोंकणीचे वावरा खातीर शेणै गोंयबाब हांणी रुजयलेल्या संस्था रुपी बियेचोच एक व्हड रूख जावन आसा आनी आज ह्या संस्थेचें कार्य तोखणाय करपा सारकें चलता. शेणै गोंयबाचें कार्य कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर आशिल्ली तांची तळमळ, त्याग, मोग हाका तोडूच ना. भोवमनीस रविंद्रबाब केळेकर म्हणटात तशें कोंकणी भौसाच्या मानगुटेर बसून ते वावर करून घेत आसात. आयज गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ राज्यांनी कोंकणी भाशेचो प्रचार आनी प्रसार वाडत आसा. ते वाठारांतले साहित्यीक आपापले परीन कोंकणी मांयची सेवा करीत आसात. कोंकणी मांयक उंचेल्या पांवड्यार व्हरत आसात. हो शेणै गोंयबाबांच्या आशिर्वाद आनी सपनपुतीचोच भाग न्हय. कित्या वयल्यान केरळ आनी कर्नाटकांत तर कोंकणी अकादेमीची स्थापनाय जाली. 1939 वर्सा भोवमनेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग आनी कारवारात जेन्ना अखिल भारतीय कोंकणी परिशद घडयली ते वेळार तांचो मोलाचो वावर आशिल्लो. ते उपरांत 1942 वर्सा तिसरी परिशद मुंबय जाली. हे परिशदेंत भोवमनेस्त शेणै गोंयबाब येवकार अध्यक्ष आसले. तांणी आपले उलोवपांत भोवमनेस्त माधवराव शानबागाचो भोवमानान उल्लेख करीत सांगलें की आमगेल्या परिशदेचो जल्म 3 वर्सां फाटीं जालो. कितले भाग्यवंत भुरगे हें. कारवारा हाका पाळण्यांत घाले तेन्ना कितल्योश्योच बायलो थंय जमिल्ल्यो. बायलो, दादले, जाणटे, नेणटे, भुरगे, म्हातारे, क्रिस्तांव, हिंदू, मुसलमान बी सगळ्यांनी हाच्या पाळण्याक झोपय घाल्ली काडिल्ली आनी गोड गोड बरी आल्ले गावन अर्थ पुरबाय बगयल्ली. कारवारच्यान ते उडपी गेले. थंयूय ताची तोखणाय जाली. अंदू ते मुंबय आयला आनी हांगाय ताका सगळ्यांनी माथ्यार धरलां. कारवारचे वावराडे वकील भोवमनेस्त माधवराव शानबाग हे दोळ्यांत तेल घालून जागरणां काडून दीस रात ताची जतनाय घेतात. देखून ताणें ही गती धरल्या, नाजाल्यार ताची अवस्था कठीण आसली. तेच बराबर ताणें कोंकणी ही मराठी परस वेगळी आनी स्वतंत्र भास आसून ती मराठीची पोटभास न्हय म्हणपाचें गडगंज पुरावे दिवन सिद्ध करूं येता हो विश्वास उक्तायलो. कोंकणीचे संस्कृत भाशे कडलें नातें दाखोवन दीत कोंकणीची संस्कृताय चड पुर्विल्ली आनी उंचेल्या पांवड्याची कशी हाची जाणविकाय करून दिल्या. उपरांत कोंकणीची लिपी, कोंकणी उतरांची बांदावळ, प्रमाण कोंकणी, कोंकणीची पुस्तकां रचप आनी ती उजवाडावप, कोंकणी उतरावळ हांचेरय भासाभास केल्या. मुंबय ते मंगळूर मेरेनची ही कोंकणपट्टी ही आमची हक्काची सुवात अशें तांचें मत आशिल्लें आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचेंय उद्दिश्ट तेंच आसा. देखून परिशद, संमेलन आनी अधिवेशनां वरवीं मुंबय ते केरळ मेरेनच्या कोंकणी लोकांक एका माचयेर हाडटा. आचार, विचार, भास, साहित्य, संस्कृती आनी भावभावनांची देवाण घेवाण करता आनी एकचार घडोवपाचो यत्न करता. 1945 वर्सा भरिल्ल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे 3रे बसकेच्या येजमान पदावेल्यान आचार्य काकासाहेब कालेलकर हांणी केल्ल्या उलोवपांत कोंकणीचे परिणाम जावपा सारके जे मुद्दे आशिल्ले तांची चर्चा करून तांणी एक निबंध बरयलो आनी ताका नांव दिलें ऐन वेळार. शेणै गोंयबाच्या लेखणेंतले हे शेवटचे लिखाण. आधुनीक साहित्याचे आनी प्रबोधनाचे जनक म्हूण तांचो मान व्हड आसा. अशा ह्या महान मनशाक 9 एप्रिल 1946 वर्सा मुंबय हांगा मरण आयलें. आयज कुडीन ते आमचे मदीं नात, पूण कोंकणी भास, साहित्य, प्रबोधनात्मक लेख आनी उलोवपां हांचे वरी ते आमचे यादींत आसात आनी चिरंतन आसतले. तांकां आमचे शतशः धन्यवाद.
शणैगोयबाब हांचे जयंती तांच्या निमतान हांव तांकां आर्गां भेटयतां. शणैगोयबाब हांच्या जयंती निमतान आयज थोड्योश्यो गजाली जाणून घेवया. तांचो जल्म दिवचल म्हालांत जालो. पुराय नांव वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकर. ते शिकपाक खूब हुशार आशिल्ले. फुडल्या शिक्षणा खातीर तांकां मुंबय व्हरताले. तेन्नाच तांकां कोणे तरी उपहासात्मकान गोंयबाब अशें म्हटलें. तें तांकां बरेंच लागलें, पूण तांणी तेन्नाच थारायलें गोंयबाब हीच आपूण स्वताची वळख करतलो आनी तीच जगभर पावयतलो म्हणून. अशें ताणें थारावन तांणी तें सिद्ध करून दाखयलें. शणैगोयबाब खूब स्वाभिमानी आशिल्ले. हें तांणी केल्ल्या तांच्या करणेंतल्यानूच आमकां कळटा. स्वाभिमानाक वेर वता अशी दिसली तेन्ना ताणें आपली नोकरीची सोडचीट दिली. नोकरी सोडली आनी ते कोंकणीच्या वावराक लागले. ताणें खंयचेच मळाचेर काम करूंक ना अशें ना. नाटक, कविता, कथा, कादंबरी, इतिहासात्मक लेखन, चरित्रणात्मक लेखन हें सगळें ताणें केलें. इतिहासात्मक लेखन जर आमी तांचें पळयत जाल्यार आमकां दिसता की तांणी जो वावर केला तो खंयच्या इतिहासकारान केल्ल्या परस उणाक लेखपा सारको ना. दर एक मुद्दो बरयता आसतना ताणें आपल्या मुद्द्याक फावो ते पुरावे दिल्यात, तळटिपो दिल्यात. तातूंत ताणीं प्रचंड पुरावे मांडल्यात आनी संदर्भ ग्रंथ खंयचे घातल्यात तेय सांगल्यात आनी खंयच्यान तांकां ते मेळ्ळ्यात तेय सांगलां. म्हणटकूच अशे तरेन शणैगोयबाबान आपलो वावर बेश्टोच न्ही जाल्यार सारको सिद्ध करपा सारको केला. आज शणैगोयबाबाची जयंती. शणैगोयबाब विद्यार्थ्यांक सदांच सांगताले की तुमी एकाच मार्गान वचूं नाकात, वेगळ्या वेगळ्या मार्गांचो सोद लायात. आज म्हाकाय तशेंच दिसता की अभ्यास करून जावं कोंकणीचो अभ्यास करून जेन्ना विद्यार्थी फुडें वता तेन्ना ताणें एकूच मार्गान वचचें न्ही. ताणें वेगळे वेगळे मार्ग आपणावचे. वेगळ्या वेगळ्या मार्गांनी कोंकणीचो विकास करचो. आज इंटरनेटाच्या माध्यमांतल्यान, युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान जावं हेर खंयच्या तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी आमचे मेरेन पावपाची गरज आसा. कारण आमकां हेर भासांनी सगळो मजकूर ऑनलायन मेळटा, पूण कोंकणीक जेन्ना आमी सोदून वता तेन्ना तो खूब उण्या प्रमाणांत मेळटा आनी तो आमी वावर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कोंकणी विद्यार्थी आज खूब तरेचे विशय हाताळून म्हणजे खुबशे वेगळे वेगळे विशय, सिद्धांतीक विशय हाताळून तो शिकून मुखार येता. ते सिद्धांत जो तो पदवी पावण्यार वा पदव्युत्तर पावण्यार जे शिकता ते ताणें फुडें कोंकणी खातीर वापरचें अशें म्हाका दिसता. कारण आज अशें ना की आमचे कडेन खंयचीच साधन सुविधा नात वा आमचे कडेन कितें ना अशें ना. कोंकणी आमचे मेरेन पावपाची गरज आसा. कारण आमकां हेर भासांनी सगळो मजकूर ऑनलायन मेळटा, पूण कोंकणीक जेन्ना आमी सोदून वता तेन्ना तो खूब उण्या प्रमाणांत मेळटा आनी तो आमी वावर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कोंकणी विद्यार्थी आज खूब तरेचे विशय हाताळून म्हणजे खुबशे वेगळे वेगळे विशय, सिद्धांतीक विशय हाताळून तो शिकून मुखार येता. ते सिद्धांत जो तो पदवी पावण्यार वा पदव्युत्तर पावण्यार जे शिकता ते ताणें फुडें कोंकणी खातीर वापरचें अशें म्हाका दिसता. कारण आज अशें ना की आमचे कडेन खंयचीच साधन सुविधा नात वा आमचे कडेन कितें ना अशें ना. आमचे कडेन सगळ्यो साधन सुविधा आसा, फक्त त्यो कोंकणी खातीर आमी वापरपाची गरज आसा. म्हणटकूच अभ्यासाच्या दृश्टींतल्यान आनी आपल्याच्या फुडाराच्या दृश्टींतल्यान बरो उपेग जातलो अशे तरेन विद्यार्थ्यांन येवजून ही पावलां मारपाक जाय. शणैगोयबाब सदांच सांगताले की आमी आमची कोंकणी भाशेक, आपल्या भुंयेक म्हणजे गोंयाक केन्नाच तुच्छ लेखपाक जायना. आज सुद्दां तेच आसा. कोंकणीक जावं गोंयाक आमी तुच्छ लेखपाक जायना, ताका उणाक लेखपाक जायना. ताका आमी मान दिवन फुडें सरपाक जाय आनी ताणें आमकां जी वाट घालून दिल्ली, जो शणैगोयबाबान वावर केलो तो आमी वावर आयज खूब विस्तारून फुडें व्हरपाक जाय आनी कोंकणी संवसारीक पावण्यार, जागतीक पावण्यार व्हड करपाक जाय. इश्टानो, आयज शणैगोयबाब जयंती. कोंकणी भाशे खातीर आनी कोंकणी भाशिकां खातीर केल्ल्या त्यांच्या वावराक आमचो सलाम आनी नमन. ह्या निमतान goinkar.com तुमच्या मुखार एक नवो उपक्रम सुरू करता, ऑनलायन व्हिडिओ मॅगझिनाचो. आनी म्हाज्यो 2 कविता तुमच्या सामकार सादर करपाची संद दिल्या खातीर हांव तेंचो उपकारी.
पयले कवितेचें नांव आसा बुदवंताली पाटी. भुरगेपण उस्तितना शाळेच्या बोटव्यांत मेळ्ळी म्हाका एका बोणेराक बुदवंत करपाक झरिल्ली पाटी. भुरगेपण उस्तितना शाळेच्या बोटव्यांत मेळ्ळी म्हाका एका बोणेराक बुदवंत करपाक झरिल्ली पाटी. आनी त्या पाटयेचेर शब्द चिरून त्या शब्दांचो खून करपी एक अत्याचारी काडी दिसपाक इल्लीशी. आनी त्या पाटयेचेर शब्द चिरून त्या शब्दांचो खून करपी एक अत्याचारी काडी दिसपाक इल्लीशी. आयज त्या पाटयेचेर उपकाराक कितें बरयतलो म्हटल्यार बुदवंत विसरला बाराखडी, बुदवंत विसरला बाराखडी. कवितेचें नांव आसा ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी. ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी. तलवारेच्या धारेक तुज्या आडोंक म्हाजें शक्ता कवच, तलवारेच्या धारेक तुज्या आडोंक म्हाजें शक्ता कवच. दोळ्यांतलीं दुकां तुजीं, दोळ्यांतलीं दुकां तुजीं गेलीं आर पारशी. ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी. शृंगारतना तेज्या मुखार तुका दिसोंक ना गो शरम, शृंगारतना तेज्या मुखार तुका दिसोंक ना गो शरम. तिकली कपलार दस्तकीच, तिकली कपलार दस्तकीच लजन गेली हारशी. ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी. देवा तुज्या भक्तेत, देवा तुज्या भक्तेत भक्त खाता बुचकाळ्यो दोळे धापून, देवा तुज्या भक्तेत भक्त खाता बुचकाळ्यो दोळे धापून. अंधविश्वासी मनाक तेज्या कसो तूं तारशी, अंधविश्वासी मनाक तेज्या कसो तूं तारशी. ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी. रातचे न्हिदिल्ले न्हिदेक येता फातोडेर जागा आतां, रातचे न्हिदिल्ले न्हिदेक येता फातोडेर जागा आतां. होय दीस एकसुरोच कसो तूं सारशी, होय दीस एकसुरोच कसो तूं सारशी. ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी. आपल्याच धर्माकडेन बेमान जालीं साई नुस्तीं, आपल्याच धर्माकडेन बेमान जालीं साई नुस्तीं. तोंडान घालतकूच जिबलेक लागली मातशी खारशी, तोंडान घालतकूच जिबलेक लागली मातशी खारशी. ना रे लेखणेक म्हाज्या पयल्या सारकी धारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी, जळी मळी उतरां पळय हेट्टात बेवारशी. देव बरें करूं.